हेमा बाय म्हाका दिसता जायतें तुवें सांगलां जायते तुज्या फावंडेशना जाल्यार विरोध जायते उलयलेले आसा आमी. सो ह्याच निमतान आमी आतां एक सोयेक घेवया कारण जायते तुमी उलयल्या आनी जायते आमच्या ऑडियन्साक जावं बाब गोविंद गावडेन ते संभाजी कॅरेक्टर प्ले केलेलो तुजी कांतारां जावं BB नंबर 1तली तातूंतली ती उगडास जाता. सो ह्या खिणान हांव तुमकां एक ल्हानशी एक्टिविटी दिता. गोविंद बाब तुवें एक 3 डायलॉग मारचे पडटले. पयलें तुज्या नाटकांतल्यान, दुसरें एज अ स्पीच पॉलिटिकल स्पीच आनी तिसरें स्पोर्ट्स मिनिस्टर असो कोच असो जावन तूं भुरग्यांक मोटिवेट करता. सो हीच उतरां घेवन तुवें एक ट्यून घालून बरें कांतार करपाचें. सो आर यू रेडी फॉर इट? व्हेरी मच. ओके सो लेट्स स्टार्ट. पयलो डायलॉग एक नाटकीस जाल्ल्यान त्याच नेटान विष्णू सूर्या वाघांचं शिवगोमंतक या नाटकातलं एक संवाद मी समस्त प्रेक्षकांसमोर मांडू इच्छितो. आभाळाला कवेत घेण्यासाठी झाडांचे हिरवे हात घेऊन उठणारे हे डोंगर, दर्याच्या उसळत्या लाटा अंगावर घेत बसलेले हे निश्चल तपस्वी खण, वाऱ्यावर निहरणारे हे माड आणि या टोकापासून त्या टोकापर्यंत पसरलेला हा निळा थांग सागर. बस. क्या बात. वाह वाह सर, क्या बात. ऑलराइट. आता हेच हेमाबाई तुज्या ट्युनांतल्यान एक कांतार करून आमकां गायन दाखयशी. ऍक्च्युली हे आता मराठीन आसा न्ही, तर अशें जे तांणी यु नो डिस्क्रायब केला दोंगर आनी हे ते हांव गोंयचें एक पद No म्हणटा problem. Yes. जे हांवेंच म्हणलां ओरिजिनली Yes. कुकुरू कुकू That is the identity. No? हय That's why या I'm- द सेम थिंग. सो आय Yeah. सिंग समथिंग Okay. फॉर गोवा Yes, विच no आय हॅव problem. सम. Yeah. काय बरो गांव रे आमचो सोबितायेचो, अजाप जावन पळोवन वेता लोक संवसाराचो, एकवट तोर आसलोलो जाल्यार गोंयकाराचो, कोणायच्या दवरूंक जायना आसलोलो आमचो, कितले सोबीत गोवा आमचे, मेवचे ना दुसरे शार खंयचे, सोबितायेन ते बोललेले आनी सगळ्याचे ते मोगाचे, देणे आमकां ते देवाचे, सदांच वेंग मारून रावचे, गोंयकार तर आमी आसत गोट ते जावंक नजोरे कोणाचे. थँक्यू. हांव सोदता सगळीं जी पळयता आनी जायतीं तरणाटीं आसा तांणी हेमा सरदेसायाचे भाशेन जावचें आनी तो ताळो भायर काडून तांणी ताचे भाशेन कांतार करून फुडें येवचें ही म्हाजी मागणी. थँक्यू माय लव्ह. फुडें पॉलिटिकल स्पीच. माझ्या मोगाळ भावांनो आणि भयणांनो, आज तुमचे मुखार हांव गोंयचे विधानसभेची निवडणूक लढपा खातीर उबो राविल्लो आसा. म्हाका म्हज्या गोंया खातीर, सुंदर गोंया खातीर वेगवेगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करपाक जाय. पूण त्याच बरोबर गोंयच्या साधन सुविधाचो उपयोग करता आसतनाच बौद्धीक विकास म्हाका करपाक जाय हें हांव सातत्यान म्हज्या प्रत्येक स्पिचीन सांगत आयिल्लो आसा. कारण जोपर्यंत विचारांनी आमी सक्षम जायना, जोपर्यंत आमी विचारांनी बलाढ्य जायना, तोपर्यंत लोकशाहीन आमी कितें बरें आनी कितें वायट हेजी आमी तुलना करपाक शकना. म्हणून हांव सांगता, एक संदी गोंयच्या विधानसभेन पावल घालपाक तुमी दिवचें, जेणे करून गोंयाक असणारी लागणारी साधन सुविधा, त्याच प्रमाणे गोंयाक लागणारे बौद्धीक विकास होच म्हजें एकमेव ध्येय आसा आनी तें स्वप्न आसा. आनी त्या स्वप्नाक गवसणी घालपा खातीर तुमी म्हजे बरोबर रावचें अशें एक नमळायचो उलो हांव तुमकां मारता. स्पीचलेस. क्लास. ओके हेमाबाई, हाचेर तूं कितें म्हणूंक सोदता? जावं कसलें कांतार घडपाचें आसा ओ पॉलिटिकल सॉंग्स फ्रॉम युअर सायड? Political songs, no, but I had something related to it. I can only sing for India a song that I had, but it's not in Konkani. 4 lines. Yeah, which I sung for the 50th year of independence at Vijay Chowk in Delhi. मेरे वतन हिंदुस्तान, तेरी ज़मीं जन्नत निशान, तूने मुझे
सब कुछ दिया, कैसे कहूँ मैं शुक्रिया. Thank you. Last but not the least, as a sports minister, coach also too, you need to like एक चारूच लाईनी द्या so that Hema Bai has to form a line of the song like with a tune. Only 4 lines, just think. माय डियर स्टुडंट्स, तुमकां जर स्वताचे खेळा भितर जर करियर जर करपाक जर जाय जाल्यार तुमचे भितर एक स्ट्रॉंग बिलीफ आसप हें खूब म्हत्वाचें आसा. त्याच प्रमाणे सो एटिट्यूड जो लागता, म्हणजे प्रत्येक गोष्ट अशक्य अशें कांय ना. एवरीथिंग इज पॉसिबल प्रोवायडेड तुम्ही तातूंत भितर पॅशन जर तुमचे कडेन जर असलें, तुमचे भितर आशिल्ली पॉझिटिव्ह एनर्जी आणि पर्सिवरन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पर्सिवरन्स म्हणल्यार अनलेस अँड अंटील यू आर नॉट गोइंग टू प्रॅक्टीस अँड प्रॅक्टीस अँड प्रॅक्टीस अँड प्रॅक्टीस, इट इज नॉट पॉसिबल you all to achieve the goal. It is not only in the sports but any field which will be chosen by you all people has to focus only on goal and not on the dream. But dream, everybody dreams, but there are few successful people who can achieve the goal. On this only, you need to like compose like just Can 2 you give lines. me? Yeah, just brush up. What he said in 4 lines. Okay, so now you're going to sing what he said in 4 lines. 4 lines. The belief that you have, give it your best. Perseverance and dedication, leave to God the rest. Wow. Lovely. Madam. On the It's a very spot. tough job, but you have made very easy. Very easy. So I now, write songs, so yes, very well-known lyricist. I know all people are fan of your lyrics and all the songs, Thank you, especially that sweetie. BB number 1. Thank you. All right.